दीस ब्रेस्तार जुलयाची 17 तारीख 2025. पयलें वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 3 वळते रातावन 20 पर्यंत. मोइजेन देवाक म्हळें, बरें, हांव इस्रायलितां सरशीं वचून तांकां अशें सांगतां, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशीं धाडलां. पूण तीं म्हाका विचारतलीं, ताचें नांव कितें? तेन्ना हांव तांकां कितें सांगूं? देवान मोइजेक म्हळें, जो हांव आसां तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, हांव आसां, हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडलां. उपरांत देवान मोइजेक म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडलां. हें म्हजें नांव सदांच काल आनी फुडल्यो सर्व संतती त्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. वच आनी इस्रायल लोकांच्या मलगड्यांक एकठांय कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, अब्राहमाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो देव म्हाका दिश्टीक पडलो आनी ताणें म्हाका म्हळें, खरेंच हांवें तुमकां लक्ष दिलां आनी जें कितें इजिप्तांत तुमकां करतात तें हांवें पळयलां. देखून तुमकां इजिप्ताच्या कश्टांतलीं भायर काडूंक आनी कानानगारांच्या, हित्तीतांच्या, पेरिजितांच्या, हेवितांच्या आनी जेबुदितांच्या देवाक मोव आनी दूद वळटा त्या देशाक व्हरूंक हांवें निर्धार घेतला. तीं तुजीं उतरां आयकतलीं आनी तूं इस्रायल लोकांच्या मलगड्या सोवें इजिप्ताच्या राया सरशीं वच आनी ताका अशें सांग, सर्वेस्पोर हेब्रेवांचो देव आमकां भेटला आनी आतां आमी 3 दिसांची वाट चलोवन अरण्यांत वचूंक आनी थंय सर्वेस्परा आमच्या देवाक बली भेटोवंक तुवें आमकां सोडूंक जाय. पूण इजिप्ताचो राय आपणाक एक बलिश्ट हातान बोळ केल्ल्या शिवाय तुमकां वचूंक सोडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 105 1 आनी 5 8-9 26-25 आनी 26-27 पर्यंत. श्लोक. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणा, ताचें नांव हर्सिया. पर्जा मदें ताची कार्यां परगट करा. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मितांचो उगडास करा. ताणें उसारिल्ले न्याय निर्णय तुमचे मतीक हाडा. श्लोक. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ले बसवणेचो 1000 तकल्या पर्यंत ताणें केल्ल्या सोल्लांचो सदां काल ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमा सोवें केल्लो करार, इजाकाक सपूत घालन दिल्ली भास तीच ती. श्लोक. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. आपले परजेची संतत ताणें वाडयली. तांच्या दुस्माना प्रास चड बळवून तांकां केली. इजिप्तकारांनी आपले परजेचो द्वेश करिशे आनी आपल्या सेवकांक वंचन करिशे तांचीं काळजां ताणें धारून केली. श्लोक. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उपरांत आपल्या सेवकाक मोइजेक ताणें धाडलो आनी आपणे विंचून काडलेल्या आरोनाक ताचे सोवें ताच्या मरिफात आपली विचित्रां ताणें दाखयलीं. हामाच्या गांवांत आपली महत्कार्यां परजळायलीं. श्लोक. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. येया म्हजे सरशीं, सुमेस्त तुमी कश्टताल्यानो आनी वजन वा वयतल्यानो. हांव तुमकां विशेव दितां म्हणटा आसुमी.
आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. माथ्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 ओळ 28 तावन 30 पर्यंत. जेजू म्हणालो, येया म्हजे सरशी सुमेस तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववेतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हज्या लागचें शिका, कित्याक हांव भळ्या आनी खालत्या काळजाचो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें, कित्याक म्हजें जू वोवंकू सुलभ, म्हजें वजें हळू. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आज क्रिस्तांव धर्माक अनुकूल जावचे जायते विशय आसात. एके कुशीन देवाक पाडकन भावार्थसाणचो लोक तर, आनी एके कुशीन दिसपट्ट्या जिवितांत कितलीं कश्ट आनवारां आयल्यारी भावार्थाक साक्ष दिवचो लोक. हाका कारण दिसपट्टे मागणे, कुटुंबांत सळावळ, बरें उतर, सोडदोड आनी एकामेका भरवोसो. हें खरें क्रिस्तांव आपोवणें. सुशेग आनी विशेव हीं 2 उतरां आमकां देवाच्या मोगांत गुंतून बरवोसो हाडटात. कशें एक फूल ताच्या रंगान आनी परमळान हेरांक आकर्शीत करता, तशेंच देव आमचो मोगाळ बाप हाच्या किवर्त्या मापान संतोश हाडटा. देवाचें काळीज इतलें मोवाळ आनी दयाळ की ताच्या काळजांत आसा सदांच समाधान, शांती आनी भरवोसो. केन्ना एक मनीस सलवणेंत निराशेन आसता, ताका सोम्याची ही बोसवादीक उतरां आदार जातात. सांत अगस्तीन म्हणटा, क्रिस्ताची जडाय इतली हळुगी, ती सदांच वोवंकू सुलभ, आनी ती सदांच हळू जावन उरता. घेतलेल्या हर एकल्याक तो विशेव दिता आनी सांबाळून व्हरता.